Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust, and tradition. Supported by Sham Institute, Mangaluru, good education and great careers. दायजी वर्ल्ड वीक्षण करतेल्या सर्व संगीत प्रेमींक रायनल सिक्वेराचो प्रणाम. वीक्षकांनो, दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगराचो पयलो हंत 11च्या पावंडाक लागीं लागीं पावला. येदोळ पर्यंत सबार स्पर्धिका तुमी पळयली आनी विशय कितें म्हळ्यार तुमी आतां हांगासर टीव्हीर तांकां पळयल्या उपरांत सोदना करूंक बसल्यात म्हूण चिंता. सोदना खंय? इंस्टाग्रामार गी, फेसबुकार गी, युट्यूबार गी, तांचे आदले परफॉर्मन्सीस गी या तांचे ह्या रियलिटी शोचे परफॉर्मन्सीस पळोवन तांकां पाठिंबो दिवंक भरपूर रितीन सोदना करना आसा म्हूण आमकां खबर मेळ्ळ्या. आमचो उद्देश इतलोच आसलो की नव्या तालंतांक एक वेदी आनी तांणी हांगासर परफॉर्म केल्या उपरांत तुमचो सपोर्ट. तुमी पाठिंबो दिल्ल्यान हांगासर एक वांटो वयर वचून एक मॅट वयर काडून व्हड सिंगर जावच्या एक स्टार जावच्याक ती भरपूर तयारी करना आसात. देखूनच ह्या रियलिटी शोचं नांव दवरलें आसा दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर. दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर powered by Bindu, supported by Sham Institute, Mangalore and Honeygenix. ह्या आंकड्याक ह्या स्पर्ध्याक तुमकां सर्व वीक्षकांक म्हजो प्रणाम आनी मोगाचो येवकार. आदलो आंकडो तुमी टीव्हीर वा युट्यूबार या फेसबुकार तुमी पळयलो आसतलो वीक्षकांनो. आमी आखेर केल्लो आंकडो शिरताडेकारांतावन आनी आयचो आंकडो आमी सुरवात करता परत शिरताडेकारांतावन. शिरताडी आमी रावल्ल्या शिरताडीच रावया आनी थंय तावन आमचो स्टार सिंगराची जर्नी आमी कंटिन्यू करया. मुखली आमची स्पर्धीक आसा बाय प्रिमल मिरांदा शिरताडी. प्रिमल, प्रॅक्टीस केलां गे सॉंग? वय मस्त प्रॅक्टीस केलां इल्लें? ना, एक 1 वीक. 1 वीक. खंयचे सॉंग सिंग करताय? फोंडार तुज्या ऑल विन नोरोना. ओके. खंय तावन आयलें तूं? हांव शिरताडीतां. शिरताडे विशयांत शिरताडे विशयांत इल्लें सांग. कळ्ळां आमकां मस्त. आमच्या मंगळूर डायसिसांत कार्मेल सायबीणीक समर्पिल्ली एकच फिरगज आसची शिरताडीची. ओके. आनी हांगासर सबार देवपवणी लायक आसात मस्त. लायक ऑलमोस्ट 40 पाद्र्याप आसात. इल्ली कुटुंबां लायक 300 कुटुंबां, पण 40 पाद्र्यापूत आसात आनी तशेंच सिस्टरांय आसात. आनी शिरताडी विशयान सांगचें तर कोणाचे कल्लू म्हणून एक आसा फेमस. तें हिस्ट्री बुकान तांणी पुरो पळोवंक पुरो. लायक 330 मीटर हायट ट्रेकिंगाक आनी वसियत तशें. मागीर सडावत शिरताडेंत कृशिकांत आसची. लायक ऑलमोस्ट 98% कृशीत आसात माड माडयेंचे तोट. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. फोंडार तुज्या जुळूंक वाती हात मुझे कमता दुकांती शिस्ता सांडून म्हाका के
तुझ्याच रक्तान किरलोली हांव तुझ्याच पासणेन पाकळेल्ली हांव यादी तुज्यो दोस्तात सकाळ आनी सांज काळजान मासवना आजून तुझे नाव तापले दोळे ते कित्या वळवळे मोज्या माथ्यार तुझे गरनेणा एक सूर रडता फुटलेल्या स्वप्ना आदार कोणी ना तापले दोळे ते कित्या वळवळे मोज्या माथ्यार तुझे गरनेणा एक सूर रडता फुटलेल्या स्वप्ना आदार कोणी ना तुझ्या हाती म्हजी बोटां नेंटुली समकल्ली वाट आज हांव विसरूं कशी फोंडार रडता हांव तुजी माणकुली दुखता मग म्हजी उठून तूं येशी तुझ्या हाती म्हजी बोटां नेंटुली समकल्ली वाट आज हांव विसरूं कशी फोंडार रडता हांव तुजी माणकुली दुखता मग म्हजी उठून तूं येशी जाय तुजो सांगात म्हाका स्वप्नान पुणी ये तूं म्हज्या केन्ना मेळशी म्हाका आतरे गुण राखता पासळे सो मोग तुजो सदां नियाळटा जाय तुजो सांगात म्हाका स्वप्नान पुणी ये तूं म्हज्या केन्ना मेळशी म्हाका आतरे गुण राखता पासळे सो मोग तुजो सदां नियाळटा सदां नियाळटा सदां नियाळटा प्रेमल भारी बरें सिंग केलें तुवें बरें जालें एंटायर तुज्या गायनांत एकच एक उणेपण तुजें डायनॅमिक्स तुजें वोकल वॉल्यूम सेम दवरलें आनी हें सॉंग पर्टिक्युलरली हें म्हजें फेवरेट वन ऑफ माय फेवरेट सॉंग हें पद नासतना खंयचें कॉम्पिटिशन तर ना गे म्हण आमच्या कोंकणींत हें एक पद आसतात मानेस्त ऑलविन बाजपेयी हांचें कॉम्पोजिशन एक डायनॅमिक्स घालून ट्राय कर पळय तें फस्ट ॲडलिब एक सिंग कर गे तुजें वॉल्यूम कंट्रोल कर एकच वॉल्यूमार सिंग कर नाका फोंडार तुज्या फोंडार तुज्या जोळूंक वाती जोळूंक वाती हात आतां लावड हात म्हजे कामतात सॉफ्ट हात म्हजे कामता दुखाती शिस्तात दुखाती शिस्तात
कळ्ळें तुका वोकल डायनामिक्स मागीर कितले डिफरन्स येता तुजे सगळे तुजे पदाचे ते ब्युटीच दुसरी जाता तुवें डायनामिक्स घाल सिंगर सो हें तुवें उड्यास दुरीचें तुवें डायनामिक्स घाल्यार मात तो फील येता नातल्यार सिंगींग कोणाकी करियत न्ही एकच वॉल्युमार कोणाकी सिंग करीत बट तुवें बरें सिंगर म्हणून तूं एक विभिन्न आमकां दिसजे जाल्यार तुवें त्या डायनामिक्सान तुवें काम करूंक आसा जायतें आनी पिच्चींग 2-3 कडेन आसलें बट ओके बट बरें मॅनेज केलें तुवें ऑल द बेस्ट प्रिमल सो आय हॅव टू सल्यूट मॅडम असले गुरू आमकां भुरगेपणां मेळिल्ले आमी PhD जावपाचें गुरू बरो आसपा जाय यू हॅव टू फायंड अ गुड सो दॅट ही कॅन टीच यू द इमोशन्स कित्याक क्लासिकल आनीक सेमी क्लासिकल आनीक भावगीत म्हणटा ताका आमी भावगीत कित्याक म्हणटा की तातूंत भाव आसता तातूंत उतरां आसता सो किशोरी ताई ब्युटिफुली सांगता की इट इज नॉट जस्ट द नोटेशन्स एक राग बरयलो ताजे नोटेशन्स बरयले इट इज अ फिलींग त्या रागाचे त्या मुडाचे फिलींग मेक्स द राग परफेक्ट ते फिलिंग्स खंय बरयल्ले नासता फिलिंग्स मेळटा ते गुरू कडल्यान मेळटात सो यू हॅव टू हॅव गुरू हू हॅज एक्सपिरियन्स हू हॅज achieved, who has practiced. गायन म्हणटा गायन इट्स हॅज टू रीच टू द सोल इट हॅज टू टच द सोल आमी म्हणटा की आमी एथिस्ट पूण स्वर म्हणटा म्हणजे फॉर मी इट्स गॉडेस स्वर इज गॉडेस इवन ते सांगता की बेसूड जाल्यार आतां इट शूड टच द इमोशन शूड टच युअर हार्ट दॅट फिलींग अँड दॅट फिलींग ओन्ली अ गुरू कॅन गिव यू बिकॉज खुबदां आमी अशें आसता की आमकां तें एक्सपिरियन्स नासता आनी विदावट एक्सपिरियन्स विदावट गेटींग दॅट फील डिलिव्हर करपाक कुस्तार जाता सो प्लीज हॅव अ गुरू आनी तूं कितलो बरो आवाज आसा देव बरें करूं थँक्यू व्हेरी मच प्रिमल बरें कन्सिंग केलें एक्सप्रेशन बरें आहलें बोटां बरें केलें खुशी जाली पळोवंक तेंत उरल्या जड्जसांनी सांगल्या प्रकार तेंत आमी शिकाजे आतां डिफरन्स कळ्ळें न्ही हां तो तुवांगे येवचे पयलें काय आतां 3 वीक्सा पयलें न्ही कोणाक एक गुरूक धरलें जाल्यार मस्त इम्प्रुवमेंट आसता आसलें तुकाय बरें न्ही सो आमी गोतू ना क्रिस्तांवां क्लासिकल म्युजीक कित्याक शिकनात शिकतात मस्त उणी कांय ते हिंदुवांचे म्हूण मात चिंततात की तेंय गोतू ना म्हाका बट आमी शिकाजे नॉलेज काणगेचे आमकां आनी आमच्या उरल्या भुरग्यां खातीर करजे शिकाजे सो शिकल्यार आसा बळी ही पदां तुका इतलें टफ ना इजी सिंग करयत सो तुका साथ जातालो वच शीक गुरू कणगे ओके या ऑल द बेस्ट ह्या पदाचे इमोशन आसा दुसरे वीक्षकांनो हांव कोंकणी नाटक सभेंत वा हेर स्पर्धांनी वता आसतना हें पद एक मॅन्डेटरी पद जावन गेल्लें कित्याक म्हळ्यार ह्या पदांत एक ताचें भावन ताचें इमोशन कितें आसा एक वेगळेंच आनी ताचें सांगता रेंज लोवर रेंज तान हायर रेंज जावन दी सबार स्कोप असलें सॉंग आनी एक श्री ऑल्विन नोरोनाच्या लिखनेतान उदेल्लें आनी बाय बबितान सिंग केल्लें हें भोव सुबीत पद फोंडार तुज्या तुमकां मस्त पसंद जाला तुमी हाचे पयलीं आयकलां आज एक विभिन्न रितीन तुमकां आयकूंक मेळ्ळें देखून बाय प्रिमल तुमकां आमी अभिनंदन पठयता भोव सुबीत रितीन तुमी हांगासर तें गायन केल्लें आसा उरण आनी खंडीत जावन तुमकां सांगलें आसा की तें बरें करयेत मुखल्या हांतांनी म्हणून तें तुमी मानून घेवचें आनी मुखल्या हांताक तुमकां सर बरें मागता वीक्षकांनो बद्यार म्हणटना तुमच्या मतीक कितें उडास येता म्हजे कडेन विचारलें जाल्यार एक तो खंडीत जावन उडास येवचें म्हणजे ब्लू ब्रास बँड बद्यार आतां बद्यारान खाली ब्रास बँड मात्र न्ही विशेष तालंताय आसात त्या तालंता पैकी एक गावपी हांगासर आयला बद्यार तावन आमचो मुखलो स्पर्धी बाब अश्वित डे सिल्वा नमस्कार अश्वित नमस्कार बरो दिसलो चॅक शर्ट असो ब्लँक चॅक दिल्ल्या भशेन सारको टेक इट तुजो गांव खंयचो तुजो गांव बातियार बातियार आनी बातियारांत अशें कितें खास आसा ब्लू ब्रास बँड आसा अच्छा अच्छा आनी त्या ब्लू ब्रास बँडा कडेन तुजो संबंद कितें आसा हांव तातूंत किबोर्डिस्ट जावन प्ले करता ऑलरेडी व्हेरी नायस आनी तुमचो गांव कसलो कृशी गांव कितें आसा कृषी तुजें आनी कितें चड पिकता कितें म्हणचे माडी माडी पिवपाची काय माडी नायस तूं तुज्या गांवांत कितें पिकता जर कोणें तुका विचारत तुज्या गांवांत तूं सांग संगीत पिकता ओके कित्याक संगीत जगभर पिकता सो कोणाक कांयच ना अशें ना सो प्लीज आमकां खूश कर तुजें पद गांव ओके सर शुअर या
आशेलो तितलोय लाभूंक ना म्हाका परतून हांव जल्मो येतलो मोगा म्हणा पळोवन तुका मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाभूंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा म्हणा पळोवन तुका मोगाची अपरूप कडी बसून हांव उगडास कडी उगडासन कितें करूं दोळ्यांनी दुका हाडी मोगाची अपरूप कडी बसून उगडास कडी उगडासन कितें करूं दोळ्यांनी दुका हाडी मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाभूंक ना म्हाका परतून जल्मून येतलो मोगा म्हणा पळोवन तुका अदलो तो उगडास केल्या देंवतली दुका दोळ्या जल्माता शिंबोर पावटी मोग तुजो मेळता जाल्यार अदलो तो उगडास केल्या देंवतली दोळ्या जल्माता शिंबोर पावटी मोग तुजो मेळता जाल्यार मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाभूंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा म्हणा पळोवन तुका मोग तुजो कितलो आशेलो तितलोय लाभूंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा म्हणा पळोवन तुका थँक्यू अश्वित बाब केन्ना केन्नाय शब्द मेळनात उतरां मेळनात परफेक्टली सांग सॉंग म्हणजे ह्या मंगळुरांत ह्या पदाचो जन्म जालो ताचो गंध आयलो वास आयलो
म्हणजे पयलो पावस जेन्ना पडटा आनी त्या मातयेचो पळय जो वास येता, त्या पावसाचो, त्या मिरगाचो फील तुवें दिलो. हांव सदांच सांगता की पद म्हणप म्हणजे कितें तरी एक्स्ट्रा घालप आनी आलाप म्हणप. भावगीत न्ही, भावगीत आतां तुवें म्हणलें तें भावगीत परफेक्टली मॅचिंग द मूड, द वर्ड्स, द म्हणजे म्युझिक डिरेक्टरान विल्फी बाबान जें तयार केलें दॅट फॉर्म, ताजेर हिंदी पद पासून आयलें मागीर बॉलिवूडा भितर. मोहम्मद रफीन गायलें ह्याच ट्युनाचेर. इतलें परफेक्टली आनी इतलें तुवें तुगेलें घालें मसालो थोडोसो, तो म्हाका खूब आवडलो. दॅट आनी इल्लो ताका यंग जालें तें, आनी पद ग्रेसफूल जालें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू. म्हणजे इतले त्रास काडून आमी जजमेंटांत एक थाकाय मेळटा कानाक, एक मनाक एक शांती मेळटा. म्हणजे अशी आनीक 10 पदां जरी वायट जाली न्ही, ती सोंसपाची तयारी एक पद दिवपाक शकता, तें तुवें दिलें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू सो मच. हांव केन्ना केन्नाय अती इमोशनल जाता आनी तातूंतल्यान म्हजे कडल्यान मेलोड्रामाय घडटा, बट दॅट इज ओके. आनी दॅट्स म्हाका रायट आसा असो दिसता की टू बी I would have hugged you, come there and hugged you. Beautiful. Thank you very much. थँक्यू सो मच. Yeah. हांव स्पीचलेस जाली, म्हाका उलोवंक उतरां येतना. तितलें बरें करून तुवें सिंग केलें. कार एक हंबल अटेम्प्ट रे बाबा तुजें. ओह, म्हाका 2 वर्स त्यो सिंग करतना आय वॉज लायक दीस. म्हाका म्हळ्यार गूज बम्स येताले. तितलें बरें सिंग केलें. म्हाका हें बेजार ही बोगता कालेक म्हळ्यार तुजें तले तालंत कालेक आनी की आमकां कालेक तूं येवना इशीन कोडयाळ. तुवें आनी की ग्रो जायत तुवें. इतू म्हजी आशा. तुका मस्त अवकाश मेळोन दीत मुखार. थँक्यू. बरें सिंग केलें तूं. तातूं बुडोन गेल्लोय आनी आमकांय तुवें बुडयलें तुज्या गायनांत. ऑल द बेस्ट. विशींग यू द बेस्ट बेस्ट बेस्ट. अश्वित, येस सर. तुजी एज कितली? 20. सो तुजो आनी की वॉयस मॅच्युअर जावंक आसा. इतलें बरें मेलोडियस सिंग केलें तुजें. तूं वर्शन सिंग केलें, बट आयकूंक बारी खुशी जाली, मस्त खुशी जाली. म्हणल्यार ते ओरिजिनल नोट्स न्ही, तुवें वर्स दुसऱ्याच नोट्स स्टार्ट केलें, दुसरे स्लर्स गेले, बट आयकूंक बारी खुशी जाली. मस्त सोबीत करून सिंग केलें. एका गुरू कडेन गे, प्रॅक्टीस कर, क्लासिकल शीक. तुजें ते स्लर घालचे स्टायल पळयतना आसा न्ही, तूं मस्त वयर पावताय. तूं शिकलाय शिक. ना सो हार्मोनियम कडेन गे. हार्मोनियम तूं कीबोर्ड खेळटाय न्ही, एका गुरू कडेन गे क्लासिकल शीक प्लीज. तुवें मुखार येवचें रे बाबा. ऑल द बेस्ट तुका. ओके सर. थँक्यू. मोग तुजो कितलो आशिल्लो. विल्फ्याबाच्या अप्रतिम पदां पैकी एक सुबीत पद. आमी कितलेशे फावटी हें गायन केलां वीक्षकांनो. हांवें जावन जाल्यार गायन केलां. ताच्या फाटलो गूंड अर्थ सबारांक गुत्त आसा, सबारांक गुत्त आसना, पूण गावंक आमकां मस्त खोशी भोगता. पूण आज ह्या स्पर्धिकान गायन केली रीत पळयत आसतना तुमी आमच्या वर्णनांनी सांगलें पळयलें. हांगासर म्हज्या दोळ्यांत इल्लीशी दुखां आयली. हांगासर आसल्या आमच्या सगळ्यांच्या दोळ्यांनी खंडीत जावन दुखां आयल्यान. आनी खंडीत जावन देवादेन बाब विल्फेर बिंबस आसलो जाल्यार खंडीत जावन तो मस्त संतोश पावतो. हांगासर हें पद कंपोजर्स आमचे गीतकार एक पद बरयत आसतना एक चिंताप मतीन दवरतात. हें चिंताप जिवाळ करीचें जाल्यार त्याच रितीन ती पदां सिंग करीचें पडटा. आज अश्वेतान तें करून दाखयलें. आमचे जजस जावन दी हांगासर आसलीं जावन दी आनी तुमी घरा बसून आसलीं खंडीत जावन म्हज्या सांगात ओपतात म्हण चिंता. मोग तुजो कितलो आशिल्लो येदोळ पर्यंत कोणें कितले पटी गायलां जाल्यारय आज अश्वेतान ताका बरें जस्टीस दिलां म्हणीत. आमकां हांगासर मस्त संतोश जाता. अभिमानी भोगता असले स्पर्धीक कलाकार ह्या वेदीर येवन हांगासर असलें पद इतल्या अपुरबायच्या रितीन गायन करतात. देखून अश्वित तुका मस्त आमी देव बरें करूं म्हणटा. पयल्यान पयलें अभिनंदन पाठयता. अशेंच तुजे गायनाची शाती कितें आसा हांगासर तुवें मुखल्या हंतांनी दाखयचें अशी आमची आशा. तुका परत एक पाटी देव बरें करूं. प्रेक्षकांनो, अश्वेतान हांगासर वापरबायचें तें प्रदर्शन दिलें. दोळ्यांनी इल्लीं दुकां आडयलीं, इल्लें सेंटिमेंटाल आमकां केलें. आतां बद्यार्थावन आनी एकलो गावपी आयला. तो काल सरप्रायज पॅकेजान आयला. काल चमत्कार करता हांव नेना. देखून ताका आमी आतां स्वागत करता. देखून आमचो मुखलो स्पर्धीक आसा केविन डिसोजा बद्यार. नमस्कार केविन. नमस्ते मॅम. खंय थावन आयला तूं? म्हणजे बद्यार बेलतंगडी बद्यारा विशयान आमकां इल्लें सांग पळया. बद्यार फेमस म्हळ्यार पयलें हांव आमचें एक ल्हानशें हॉस्पिटल आसा थंय, फादर एल एम पिंटो हॉस्पिटल म्हणून.
ती ल्हानशी हॉस्पिटल आतां व्हडू आंताक पावल्या. तशें बद्यार म्हळ्यार हॉस्पिटल हॉस्पिटल वय हांव वाडली उजेरेंत. सो म्हाका म्हळ्यार आमकां एक बाद्यारची आस्पत्री म्हळ्यार हांगाचे फादर मुला सारले बरे. कोणी खंयचो मनीस आसल्यार थंय एक हॉस्पिटल आसा गे मनीस आसता. ओके केविन, खंयचे सॉंग सिंग करताय तूं? हांव रुपा रुपा म्हणलें नतुलांच्या राती. ओके ओके, ऑल द बेस्ट. बरें कर. थँक्यू. नतलांची राती सुंदर एक सैली नासोंक आयली मोजा गोपाळ. नास म्हणटा नाचता हसताना हसता आंग शिजता मोगाच्या तापा. मोग हांवें दिलो मोग हांवें घेतलो संद्रेम दिसलो आमकां कुपा. मोगाची रूस म्हाका दाखयली चेडवा सोबी पिनावताचे रुपा. रुपा 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 म्हज्या कुपांतली पोवना सायांच्या. गोपान आपय म्हाका काळी शिंदी नाका. रुपा 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 म्हज्या गोपांतली पोवना सायांच्या. गोपान आपय म्हाका काळी शिंदी नाका. रुपा तूं म्हजें जातलें कशें चिंतून रडता हांव रातीचें. तुजे लागीं लग्नाक घरच्यांची अडकळ तूं म्हणून पोरक्या जातीचें. जात तुजी नेना पूण तुका जाणा चेडूं तूं बऱ्या रितीचें. मनशा जातीन तूं कांय न्हय जाती बायले रुपा तूं म्हज्या मोतीचें. रुपा 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 म्हज्या कुपांतली पोवना सायांच्या. गोपांत आपय म्हाका काळी शिंदी नाका. रुपा 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 म्हज्या कुपांतली पोवना सायांच्या. गोपांत आपय म्हाका काळी शिंदी नाका. मोग मोजो तुजो जातलो कसो जैताची वाटा मी दर्या. कुसल्या लोकांनी रसल्यो जाती जाती बायल्यान आमी चलया. रसनार कोण तुजो तोच रसनार म्हजो रसनाराची कुशी करया. जातींच्यानी बान हो मोग निवी बाडसो मोगान उरोन आमी मोरया.
रूपा 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 म्हज्या रुपांतली पोवन आसा जा गोपान आपय म्हाका काळी शिंदी नाका रूपा 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 म्हज्या गुपांतली पोवन आसा जा गोपान आपय म्हाका काळी शिंदी नाका काळी शिंदी नाका काळी शिंदी नाका काळी शिंदी नाका. केविन येस मॅम. बरें प्रयत्न केलाय तुवें, हय थँक्यू. बट तुवें तुज्या गांवा विशयान सांगतना कितलो तुका एक स्पिरीट आसलो पळय तें सिंग करतना येवना. काले कुगेत रावन आहलोय तूं, इल्ली इशीन तिशीन हें करूनय परफॉर्मन्स ना, एक पडी मुग्धोनी म्हण गे इल्लें टेन्शन. टेन्शन. ओके. ओवरऑल इल्लें फील जाय आसलें पदांत. ओके ओके. आनी लँडींग नोट्स पिक्चर नातले मस्त कडे ओके जायते ओके. तुवें मस्त अभ्यास करीचे. जायत मॅम. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सो आतां मॅडमीन जें सांगलां वय तें हांव स्क्वेअर करता, ब्रॅकेट इंटू स्क्वेअर. दॅट्स इट. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. या या केविन Yes, बरें sir. सिंग केलें. थँक्यू सर. टायमींग आनी परफेक्ट. you, तुजो sir. वॉयस बरो आसा. थँक्यू सर. आनी तेंत एक्सप्रेशन्स आनी बॉडी लँग्वेज Okay. कालें सांगलें वय ताचेर तूं काम करिल्लें. जायत. ओके. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. थँक्यू. आमच्या विक्षका पैकी कोणी रूप आसा जाल्यार तांकां हें पद खंयच्या कार्या सोबनांनी जावं दी, आज हांगासर दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगरा जावं दी डेडिकेट केल्लें बरें जालें. विल्फिया बच्चा सुबीत पदां पैकी आनी एक सुबीत पद आमकां आयकूंक हांगासर मेळ्ळें. आनी रुपा म्हूण कोणाचें नांव दवरलां पळय तांकां हें पद आयकतना केदाळा जाल्यारय संतोश जावंक पुरो. आनी आज केविनान तांकांच कांय डेडिकेट केलां हांव चिंता. बरें करून हांगासर ताणें हें पद गायन केलें, वरे नारायणांची वरवणी दिली आनी आमकां सगळ्यांक आमचें दिल खूश करून सोडलें ताणें. देखून केविन तुका आमी अभिनंदन पाठयता. मुखल्या हंताक सर बरें मागता हाचें की अप्रतिम रितीन हांगासर तूं तुजें परफॉर्मन्स दितलें म्हूण आमी पातयेता येता. तुका परत एक फावटी अभिनंदन. प्रेक्षकांनो, आदल्या अंकट्यान हांवें सांगलें काय तुमकां उडा आसा की ना हांव नेना. बारकूर तावन सबारशी तालेंतां खंडीत जावन उदेंवन येतात. गीतकार, संगीतकार अशें आसता. आमचो मुखलो स्पर्धीक हेरांचें पद हांगासर गावंक ह्या हंताक तो येवना. आपणांच खुद्द एक गीत बरोवन तो एक गीतकार जावच्या एक पावंडाक एक मेळट तेंक आसा. देखून ताचेंच पद घेवन हांगासर आमचो मुखलो स्पर्धीक बारकूर तावन रेनिश टायसन पिंटू. रॅनिश, येस सर. म्हाका खूब नांव आवडलें तुजें रॅनिश. नमस्कार आनी येवकार. आनी तुजी इनोसंट स्मायल सांगता की तूं खंयच्या तरी एक इनोसंट गांवांतल्यान आयला आनी तुज्या गांवाचे बद्दल म्हाका जाणून घेवपा जाय. सो तुजो गांव खंय, त्या गांवांत तूं कितें करता सांग. ओके सर. म्हजो गांव बारकूर, सेंट पिटर चर्च, 150 इयर्स ओल्ड चर्च. आनी बारकूर एक टेम्पल्स मस्त 365 किंता चड टेम्पल्स आसात. पयल्याच्या काळार म्हणटा आसले लायक सदां एक फिस्ट आसता आसले, सदां एक टेम्पलाचे फिस्ट. आतांय मस्त फिस्ट आहात, जायते फिस्ट चलते असतात टेम्पल्स. आनी कत्तले बसतीक फेमस टिप्पू सुलतान तांचे पुरा थंय म्हणल्यार हांवें आयकलां व्हडल्यान तावन थंय एक टनल ही आसा थंय तावन मैसूराक कत्तले बसती तावन तशें. आनी टिप्पू सुलतानाचे कोटे पुराय आसा तशें. आनी आज तूं आमचे खातीर खंयचें पद म्हणटा? हांव म्हजें ओन म्हज्या मोगा म्हणजे तुवें बरयिल्लें, तुवें कंपोज केल्लें सॉंग. वय. व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. येस, म्हजे लिरिक्स, कंपोजिशन, सिंगींग हांवें. या, व्हेरी नायस. प्लीज. या या.
हात तुजो धरून मोगान हांव बुडून म्हज्या काळजांतली बोगणां उसारून तुजे संगी हांव म्हजी ही जिणी तुज्या सांगाता सदांच रावूंक आल्तारी मुखार भास दिवूंक लग्ना सोबेस तुज्या संगी आपणावूंक चेडवा म्हज्या मोगा तुका पळून हांव पेसो जाला चेडवा आजारपणा तुका पळून हांव खरोच पेसो जाला चेडवा म्हज्या मोगा तुका पळून हांव पेसो जाला चेडवा आजारपण्या तुका पळून हांव खरोच पेसो जाला चेडवा सांजेच्या वेळार आमी दर्या तडीर बसून लारा लागीं आमची भोगणां सांगताना बुडसो तो सूर्यो आमकां पळोवन लजेम चंद्रे म्हाका पोवन तो पयस धांवताना संवसार म्हजो म्हज्या खांद्यार फुडाराची स्वप्नां पळोवन ओ चेडवा म्हज्या मोगा तुका पळून हांव पेसो जाला चेडवा आजारपण्या तुका पळून हांव खरोच पेसो जाला चेडवा ओ संवसार म्हजो म्हज्या खांद्यार फुडाराची स्वप्नां मी देखताना चेडवा म्हज्या मोगा तुका पळून हांव पेसो जाला चेडवा आजारपणा तुका पळून हांव खरोच पेसो जाला चेडवा म्हज्या मोगा तुका पळून हांव पेसो जाला चेडवा आजारपण्या तुका पळून हांव खरोच पेसो जाला थँक्यू रनीश बाब येस सर जें तुजें सपन आसा म्हणजे ज्या चेडवाक तूं सांगतलो तें जरूर तुजें म्हऱ्यां येतलें इतलें नाजूक तूं गायता आयकुपाक हो कितें म्हणटा ग्रॅबर डोंट लिव्हर तेन्नाच म्हऱ्यां येतलें सो इतलें सुंदर आनी नाजूक तुगेलो आवाज आसा की सर
खंयच्याय चलयेर ह्या आवाजान तुवें प्रपोज केल्यार तर तुका ना म्हणपाना पयलीं गजाल. सो नायस. बरें दिसलें की यंग भुरगो बरयता, कंपोज करता आनीक आपल्या मायभाशेन गितां तयार करता. दॅट्स ब्युटिफूल. दॅट्स व्हेरी एनकरेजींग. एंड म्हजे सारके मनशाक आमच्या कोंकणीचो फुडार दिश्टी पडटा की इट्स ब्रायट एंड नायस. कीप इट अप. Thank you so much, येस sir. येस येस. रेनिश, Yes, sir. कंग्रॅच्युलेशन. Thank you, sir. इतले सोबीत सॉंग तुवें कंपोज केलाय, तुवें बरयलाय, तुवें ट्यून केलाय, तुवें सिंग केलाय. म्युजीक कोणें केल्लें? Music, Russell Rodriguez. रस्तान केलाय. ताकाय काले आमचे उल्हास दी ताका बारी बरें केलां Sure, म्युजीक. sir. व्हेरी Thank नायस. you, sir. Thank- ते कॉर्ड्स वर्क जावन दी पुरो बॅकिंग बारी बरें Yes, जाला, sir. सोबी जाला. एज कितली तुजी? आता 19 जायचे आणि 19 जायचे. सो आनी की बरे सॉंग्स बरे शुअर सर. आतां स्टार्ट केले न्ही आनी रावय नाका. हे म्हणजे दुसरे सॉंग. दुसरे सॉंग वा व्हेरी गुड. करतेत राव बरे कोंकणीन बरे सिंग कर. Sure, या ऑल द बेस्ट म्हणटा. बरें सिंग केलें तुवें. Thank you so ऑल द much, बेस्ट. रेनिश, येस मॅम. तू एक कंप्लीट पॅकेज. कंपोजर, लिरिक्स बरयताय, सिंग करताय. खंडित मॅम. बरें जालां. बरें आसा पद. म्हाका पसंद जालें. थँक्यू सो इवन मच. म्युजीकय रसलाचें मस्त बरें आसा. व्हेरी नायस. आनी कितें तुवें तुज्या ताळ्यांत आनी किलो पावर जाय जे आसलो कोणा इल्लें ओपन अप जाय जे तुवें सिंग करतना. सरान सांगलें चेडू हें बट चेडू की आयक काजे न्ही तूं कालें म्हणटाय म्हणून जायते. सो इल्लें पावर जाय जे तुज्या सिंगिंगांत. इल्लें बोल्ड हेजे. हस्किनेस ओके बट ये न्ही हस्किनेस म्हणल्यार ताजे मतलब ये न्ही की तुवें खाली वारेंत थोडे कडेन सोडिचें म्हणून उतरां सुडाळ आयकाचें न्ही ताका तिलें ओपन अप जावन तुवें सिंग करचें. जायते एक्सप्रेशन आनी पुरो बरें आसा तुजें. थँक्यू मॅम. एक्सप्रेशन मस्त बरें आहा बट तें एक्सप्रेशन आयकाचें जाल्यार तुज्या ताळ्यांत तें पावर आसा जे. शुअर. ओके. विशिंग यू द बेस्ट. थँक्यू सो मच मॅम. कोंकणींत तालेंतांचे भंडार उणें आसा, तालेंतां उणी आसात म्हूण सांगतेल्यांक रेनिशान बरें करून हांगासर एक जाप दिल्ली आसा. आपणान खुद्द कंपोज केल्लें पद वेदीर येवन गायन करचें म्हळ्यार सुलभाचें काम न्ही. ताणें भोव सोबीत रितीन हांगासर गायन केलां आनी वरेनरांची विक्षकांची मनां जिखल्यांत. ताका आमी सर बरें मागता आनी की मुखार आनीकी सबार पदां ताचे जावन येवन दी म्हूण आमी आशेत दाव आनी मुखल्या हंताक खंडीत जावन ताचे जावन मस्त पदां आमकां आयकूंक मेळटलीं म्हूण आमी पातयेत हांव. रेनिश, तुका आमच्या सक्कड विक्षका तर्फेन आनी वरेनार तर्फेन देव बरें करूं आनी अभिनंदन तुका पाठयता. प्रिमल, आश्वित, केविन आनी रेनिश आयच्या आंकड्याचे 4 गावपी. तुमकां 4 जाणांचे परफॉर्मन्सीस आयकून मस्त संतोश जाला आमचेंत. हांगा न्हू तुमी आसात खंय घरा आसात तुमचे एक्सप्रेशन म्हाका पळोवंक जायना तरी हांगाचे परफॉर्मन्स हांवें लायव्ह पळयत आसतना म्हाका खंडी जावन तुमच्या तोंडार हांसो आसात. तुमी मस्त संतुश्ट आसात म्हणून आमकां खंडी जावन कळटा. तरी आंकड्याच्या 11 आमी एक काम करता आनी तें आसा हानिजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक. तुमच्या मतींत ऑलरेडी तुमी बरोवन जाला, खंडीत जावन बरोवन जाला. कोण कितें म्हण तुमकां 100% गुर्त आसा. तरी बरयणारांनी कितें सांगलां तांचें उतर मानून घेवन सांगचें काम म्हजें तें हांव करतां. हानिजेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक आसा बाब आश्वित डिसिल्वा बद्यार. वीक्षकांनो, दायजी वर्ल्ड स्टार सिंगर स्पर्धेच्या 11 न्ही ह्या हंताच्या 11 आमी पावून आयल्या आनी नेक्स्ट एपिसोडांत रिजल्ट. तुमी बरी करून बरोवणी तुमची केल्या, कांय बुकांनी बरोवन दवरलां कारणां होचवीन जाता. म्हजे लिस्ट हें बरोवन जाल्यार ट्राय करा. येदोळ पर्यंत जाल्ले आंकडे पळोवन येतल्यार आनी मुखल्या आंकड्या खातीर तयार रावा. आनी तुमची एक रफ लिस्ट तुमी रेडी करा. मुखल्या हंताक कोण गेल्यांत आसतले तुमी तुमची बरोवणी करची. आमच्या वरेनारांनी तांचें काम भोव अप्रतीम रितीन केलां. कित्याक म्हळ्यार तितलें बरें करून सूक्ष्म रितीन जजमेंट करीचे आनी मुखल्या हंताक कोण तयार आसात तांकां मुखार व्हरचें जाल्यार तितलेच स्ट्रिक्ट जजमेंटी करी जाय पडटा. देखून मुखल्या हंत्याक कोण पुरो येतात म्हूण मुखल्या आंकड्यांनी आमी पळय जाय पडटा. आयचो आंकडो आमी हांगासर संपयता. मुखल्या शुक्रारा रिजल्टा सवय आमी तुमकां सांगता मेळटा. देखून तेदना पर्यंत पळयते रावा दायजी वर्ल्ड 24/7.